हॅलो हाय अँड वेलकम कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यबोल पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, मोजग नासतना खंयचेंच फुंगसांव सबना आनी तुमी जाणात तियात्रांनी आमचे म्युझिशियन आमकां एकदम गरजेचे आनी तियात्रांनी भोव करून म्युझीक जर ना जाल्यार तियात्राकूय रुचूय येयना. ताका लागून त्याच निमतान आयज ममचे बरोबर आसा कोडेगांत कोंकणी पालकावेले डॉग वजनादी खांबे, जाणी आमचे कोंकणी पालकार तांचे बऱ्यांतले बरें संगीत दिवन आमची काळजां मनां जिखून घेतलेलीं आसा. न्हयच फकत तियात्रांनी जावं ती काजारां वा खंयचीं दुसरी फुंगसावां. त्याच बरोबर आयज आमच्या सांगताक आसा पयले सुवातेर एक बऱ्यांतलो बरो ट्रम्पेटर, जाल्यार दुसरो एक नांव वचतो कीबोर्डिस्टूच न्हय पूण ताका जायते फांटे आसा, पूण हे तो उपरांत गमयतलो. दुसरे कोणूच न्हय पूण आमचो बाब डेक्स्टर फुर्ताडो अलॉंग विथ कॅनन डिसूजा. येवकार तुमकां आमचे कार्यावळ. थँक यू सो मच. कशें आसात? द टू म्युझिशियन इन द हाऊस. कशें दिसता? एकदम बरें दिसलें. ओके, आफ्टर अ लॉंग टायम. व्हेरी लॉंग टायम. रायट, ओके, स्ट्रेट अवे आमी तुमची जर्नीचेर या. जर तुमी म्युझिकान सुरवात कशी केली, सो कोण पयलो वयता? डेक्स्टर वयता काय कॅनन वयता? ऑलवेज एज यू. ऑलरायट, विल स्टार्ट विथ यू डेक्स्टर. सो मी आय स्टार्टेड जर्नी म्हजी कॉमेस जाले वेन आय वॉज अ किड. ल्हान आहलो, मे बी अराउंड 7-8. ओके. म्हाजो पाय म्युझिशियन, ही इज अ गिटारिस्ट. ओके. आनी घरान म्हण तूं संगीत आनी सदांच इट वॉज लायक नॉर्मल इन आवर हावस. आनी तो म्हाजो इंट्रस्ट त्या हितून गेलो फिल्डान. एंड आय स्टार्टेड लर्निंग द गिटार इन काल अकॅडमीन शिकतालो हांव. ओके. एंड एट द एज ऑफ 8 आय स्टार्टेड. ओके. एंड इट वेंट ऑन. म्हाजो सर रॉकी लजारस, सो आय लर्न विथ हिम. ही हेल्प मी अ लॉट गिटार शिकपाक. आनी स्लो बाय स्लो करून म्हाका वायलिनूय शिकलो हांव, मँडलिन. आनी आय लायक टू यू नो ट्राय डिफरंट इंस्ट्रुमेंट्स. ओके. सो एंड देन फायनली आय गॉट द टेस्ट ऑफ ट्रम्पेट. एट द एंड, लास्ट. ओके. बिकॉज हांव सगळ्यांक पळयतालो ट्रम्पेट, लायक यू नो आय लायक द इंस्ट्रुमेंट, पूण I didn't know whether I could play it or what. Blow करचें पडटा. आनी so I said, let me try this one, the trumpet. काडलें आनी I started at Kala Academy, where Sammy Braganza, he's my neighbor. तो शिकयतालो थिंगा. So 1 month I went with him, and in Kala Academy Roy, Sir Roy आमचो, so तेणें म्हाका गायड केलें. आनी तितून तेणें म्हाका पयलो तियात्रान घातलेलो अशी रॉयान. सो आय डिडंट नो टू प्ले एनीथिंग, पूण ही गिव मी अ बूस्ट. ओके. देर वेन आय मेट Theo Alvarez. So Theo Alvarez was a man who really taught me trumpet, and today while I'm playing trumpet, all my techniques आणि सगळे is because of this gentleman, Theo Alvarez. Then I started getting theaters. So Mario Menezes, he approached me. That was the first theater, like on a bigger platform. Okay. So तुझा पहिला theater Mario Menezes. Okay. Yeah. त्याच्या पयली I had like normal like comedian 64 and गांवचे theater. I used to play. तिथून वाजयला. तिथून वाजयतालो. तुवें first Mario Menezes वाजयला. So that was my first theater when Mario approached me, and I said, okay, fine, let me try. And I had good companions also along with me. And from there, almost around 7 to 8 years I was with him. Okay. Until I went to Dubai. And I shifted, I used to play in a band in Dubai. Okay. So it was in a Goan restaurant. So Dubai I वाजयतालो, 3-piece band आसलें आमचें. I played there for 3 years, and then I got an opportunity in the Dubai Police, where I was very fortunate enough to get that job. Great. Yeah. So now I'm the music director for the UAE Federal Police. All right. Yeah. तुवें आतां सांगला ट्रम्पेट तूं लास्ट शिकलो. होय. सो वॉट इज इट? ट्रम्पेट तुका लायक
guitar like mandolin or what it is? Which of the instrument or is it all? All-time favorite trumpet. Last but not the least is Yeah. trumpet. That's the तो एक instrument हांव केन्ना सोडपाना and I love trumpet. You play the same instrument over there where you're working now? I do play. Alright, I do play okay. the same instrument. Okay. Canon. Ah, जायतो गजालो ओगी हा तू चिंता आसतलो हांव कितें जातलें काय म्हूण Correct. सो तुजी जर्नी ओके मुगे जर्नी स्टार्ट जाली हांव जाणा बरी लांब आहा ती इन शॉर्ट सांगतलो तूं ट्राय करता ओके फर्स्ट इंस्ट्रुमेंट घरान येवपाक कारण मुगे डॅडीक एकलो फ्रेंड आसलेलो क्रिस्त म्हणटो Okay. तो वान मेन करतालो त्या टायमार तेन्ना हांव जावंकू ना एक्चुली सो डॅडीक तेणें गिफ्ट दिलो बिश्टो ओके सो एक कीबोर्ड घरान आसलेलो मुगे भाव फ्रीज लाव तो बोर्डिंगान आसलेलो सो थिंगा तेका म्युजीक क्लासीस मेवताल्यो मिनींग त्या टायमार डॅडी कोणें एफोर्ड जायना आसलोलें ते म्युजीक क्लासीसाचे पयशे भरपाक बट ही वॉज सो टॅलंटेड तो पोवन शिकलो आनी जेन्ना तो हॉलिडेन येतालो पुकारा फ्रीज लाव तेन्ना तो म्हाका 3-4 कॉर्ड शिकोवन परत वयतालो हॉलिडे काबार जालो म्हणटच सो घरा कडेन कीबोर्ड आसलो न्हू फ्रीज लाव शिकला बट तेज्यावन पयलो रेगन शिकलो जुनियर रेगन ओके तो फकत एकूपाटान कीबोर्ड वाजयता बट नॅचरल सो ते एक आमचे फॅमिलीन म्युजिशियन कोण ना ते एकमेकाक शिकोवन फ्रीज लाव म्हाका शिकोवन गेलो हांवें तें फॉलो केलें मुखार गेलो जेन्ना फॅमिली वेडिंग्स बीन आसतालीं तेन्ना हांव काजरा केन्ना आसनासलो स्टेजी फाटल्यान आसतालो टू सी द म्युजिशियन्स हाव दे प्ले तेंच मागीर रातचें घरा वचून प्ले करतालो प्रॅक्टीस करतालो हा तेणें कितको वाजयलां तें प्ले करतालो आनीक तो हें करून शिकोवन मागीर बँडान जॉयन जालो ओपन हायवे आमचे काजनाचे काजार बिश्टें स्टार्ट केल्लें आमी ओके फॉर टायम पास नॉट फॉर हें कोण येवन मागीर सांगलें आमकां बरो म्युजिशियन एक सांगलें बाबा तुमी कंटिन्यू कर बँड सो मागीर ओपन हायवे वी कंटिन्यूड जॉनाथन आमोरीन फ्रीज ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ दॅट Okay. बँड सो दॅट जर्नी बिगॅन मागीर सडनली नॉर्मनाक मेवलो नॉर्मनासून तेज बऱ्याक थोडें जायतें शिकलो थोडें न्हू जायतें शिकलो एन्ड दॅट्स हाव आय केम इन कोंकणी म्युजीक सो ते कोणी शिकोवन मागीर 7 नोट्स बँड आतां तेंचे बराबर हा करंटली आनी बिफोर दॅट 7 नोट्स आय वॉज स्टील आय एम वीथ लोना with Norman Lona. So pleasure to be a part of that setup. And आता सध्या इन शॉर्ट सांगला तुका जाणा स्टोरी व्हडली आहा ती सो इन शॉर्ट सगळे भाव इन म्युजीक फिल्डान आहाय इन कोंकणी फील्ड जेरी ही इज ऑल्सो इन म्युजीक जुनियर रेगन ही इज ऑल्सो इन कोंकणी फ्रीज लाव सो सगळे इन्स्पिरेशन मेवलें तें फ्रॉम भावा कडच्यान मेवलां आनी there was no musician in the family कोण ना कोण ना बट ओके एक सांगपाक सोदतां की आय वॉज म्हणजे सायडीच्यान सगळे एंजल्स कहे आहाय म्हज्या वीथ अ गूड म्युजिशियन्स केन्ना तापसाणी पडटाय जाय जाणाच्यो सो दॅट आय टेक इन अ गूड वे आनीक तेका लागून आयज हांव हिंगा थँक्यू करेक्ट रायट ओके थँक्यू जाणें कोण हांकां शिकयलां आनी येदे व्हडलें नांव ते म्युजिशियन केल्या आनी ते आयज सगळे क्रावड पुलर्स जाल्ले आसा सो कोणें तुमकां ट्रेन केल्या पयलीं तांकां सद्याक तांकां हांव थँक्यू म्हणटा केनन बाब फुडें हांव तुका विचारूंक सोदतां म्युजीक जालेंच पूण म्युजीक प्रोड्युसरूय तूं सावंड इंजिनियरींग सगळें तूंच कोत्ता जाल्यार हें सगळें हँड इन हँड कशें वयता बिकॉज यू प्ले कीबोर्ड कोणाची कांतारां येयली तीय कोत्ता रिकॉर्ड मागीर आनी कितें येयलें बँडाचेर थिंगाय सोरूय पावता तूं जाल्यार हाव इज दीस इन शॉर्ट हांव सांगपाक सोदतां इट्स अ गॉड्स गिफ्ट थँक्स टू गॉड हाव डू यू फील जेन्ना तूं एक म्युजिशियनाचो फॅमिली इल्लो म्हूण लोक तुका हें ओळखता तेन्ना वॉट इज द फिलींग यू गेट प्रावड फील करता ऑब्वियसली बिकॉज म्युजिशियन तुका लोकां नदरेक येवपाक इट्स मातसो टायम लागता बट लोकांक मानून घेवपा जाय तुका करेक्ट सो थँक्स टू द ऑडियन्स तेणी म्हाका मानून गेलो एन्ड थँक्स टू ऑल द सिंगर्स म्युजिशियन्स हू एटलिस्ट आपयताय म्हाका वाजोवपाक जावं तूं म्हजे कडेन रिकॉर्डिंगाक येताय तांकां थँक्यू सो मच what are the strategies that are required to be a good musician like zaite musician asa but at some point how you said you learned at the end the trumpet zala zaite ata newcomers ata but somehow they are lacking behind so what are the key functions like strategies that they need
like to give a big boost like for them to push forward in theatre especially? When it comes to music, especially, first thing is practice. Correct. If you don't practice, you are nowhere. It's same like where you study in the school. तू शिकता आणि तू रिवाइज करता न्हू. तू whatever you started to पयलीं शिकला पळय, you don't forget it. Correct. So like maths, you addition, subtraction, you use it. The same way when the scratch when you learn music, the music forever practice करपा जाय. It's not like you learn the things पयले आणि मागीर तू विसरलो. It's not that way. So you have to put into practice. That is the main thing which will make you a better musician. And that is the only thing how you cope up with music. जायते फावटी तुका म्युझिशियनांक आमी किबोर्डाचेर पयलोलो तुजें म्युजीक आयकलेलें. कांतारा म्हणपाक बरें लेट तुवें स्टार्ट केली. सो वाय वॉज इट? वाय डिड यू स्विच लायक दॅट? बिकॉज दुसऱ्यांचें काम करपा मातशें दुसऱ्यांक फेमस करपा मातसो बिजी उरलो, बट दॅट इज ऑल्सो ब्लेसिंग. सो ताका लागून लेट जालो मातसो. बट कित्याक लागून चिंतलें तुवें कांतारा म्हणपाक जाय? यू हॅड दॅट पॅशन लायक फ्रॉम देम, लायक फ्रॉम युअर ब्रदर्स, इट केम टू यू? एक्चुली सिंगर हांव आनी जुनियर एकान पयलो, मागीर फ्रीज लाव, मागीर ओके. बट टॅलंट पयलीं फ्रीज लाव आहलोली सगल्या परस. ही इज द इन्स्पिरेशन फॉर अस, फॉर मी एक्चुली स्पेशली. आनीक फ्रेंड्स तुका सांगलें एंजल्स, फ्रेंड्स म्युजिशियन्स सगळे ते एंजल्स. सो तेणी म्हाका इन्स्पायर केलो लायक आरे कोर रे. सो फर्स्ट सॉंग केलें क्लाउदिया कावा सॉंग, सो ट्रिब्यूट टू सी आल्वारीस. सो तेजे सोन स्टार्ट जालें आनी करीत रावलो. ओके. स्टील लेस आनी करपा जाय. आनी जायती उरल्या उरल्या. ती जर्नी मागीर आनी कंप्लीट करुया आमी. ऑलरायट. फुडें वयच्या पयलीं तुमची इश्टागतीचे वयर म्हाका एक धाकटें कितें खबर आहा, बट म्हाका तुमच्या तोंडांतल्यान आयकुपाक जाय तो खूंय मेवल्यान वॉट इज दीस थिंग हॅपनिंग, लायक तुमचें कनेक्शन खंयच्यान स्टार्ट जालें? ओके, ती मातशी व्हडली आहा. इन शॉर्ट. इन शॉर्ट अदी हांव सांगतलो काबार तो Yes. So what happened, I knew this guy called Canon. Okay, oh musician Canon, खबर आसली आमकां. But we never met or we never made music together. And okay, somehow I knew तो जाणा तो बँडाक वाजयता ओपन हायवे. आनी जालें. एक दीस हांव तियात्राचो येतालो रातचो आनी भूक लागली म्हणून आमचे वाटेक स्टॉप आसता मागीर ते जेवपाक. ओके. सो वी गेलो ट्रांप पेडपाक घेतली हांवें आनी गेलो थिंगा. हाड रे म्हणल्यार बिरयानी कितें आहा ती हाड. हांव या म्हणलें. हाता बिरयानी मिसा चड रुची काडलेली ती. सो काडलें आनी हांव गेलो घरा. हे येयले थिंगा वेन आय वॉज सिटींग, दे हॅपन टू एंटर द रेस्टॉरंट. येयले बाबा कसो आहा तूं? वी विस्ट इच अदर. बरो मरे. ओके जालें, दॅट्स इट. आनी ओके बाय वयता म्हणलें आनी हांव गेलो. आतां फुडलें कंटिन्यू तो सांगता. गेलो तो आनी तो जेन्ना आमकां मेवलो तेन्ना आमची बायक थिंगा आहलोली. सो तो आमकां जाप करून गेलो, सगळें गेलो, घरा गेलो. पयस तो वेटर येयलो. सर म्हणपा लागलो कुछ है आपके बायक पर. कुछ है पळोवपाक गेल्यार ट्राम्पेट बायकीचेर आहा. सो ट्राम्पेट इसरून गेलो तो. मागीर दुसरे दिसा ते कॉल केलें. बाबा म्हणलें तुजी ट्राम्पेट म्हाकोणें आहा. मागीर येयलो तो मेवपाक. सो तेन्ना असो उलोवपाक स्टार्ट केल्लें तें आयज पासून काबार जायना. सो इन शॉर्ट तो हें. ओके. But So we it was the we have trumpet which got us together. Like. yeah. So in music instrument only connected and still bond अजून बरें bonding बरें अजून. Alright, last instrument शिकलेलो तो is a key Yeah. for you all. To open the friendship. Correct. Alright, okay. Dexter, तू केन्ना म्हण रिग्रेट जाता तूं गोंय सोडून भायर गेलो आनी तुका तुजें म्युजीक लायन तितली परजोडना ओ कितें जाता तुका, ओ इज इट द सेम फ्लरिशिंग? Things are balanced like, but I do miss theatre वाजोवपाक. I do miss, especially when I see these people perform. I said, oh, I miss this part because you don't get it there, right? Correct. Thinga I'm doing a fixed job there, or in the evenings like can I have a gig. I'm gelo wazopak khunyi. That's something different. But here to make music, amche theatre music or musical shows, it's a different feeling. Like in Konkani music ami kotta and this and that. It's a different feeling, and we all are together. That thing is what I'm missing. आता तू गोंया आयला म्हणटच तुवें कितें जावं कोणाक शो वाजल्या or is it for vacation you are here? No, I came here all of a sudden.
sudden, and I haven't taken anything till now. Right now I'm just enjoying. ओके एको रेकॉर्डिंग केला Yeah, recording केला, yeah. तुझ With it, बरोबर. yeah, yeah. ऑलराइट ओके कॅनन मागीर एक सांग जरी तर एक तूं म्युजीक प्रोड्यूस करता आनी यू नो तें म्युजीक तितलें उठोन वचना जाल्यार तुका कितली दूख जाता लायक ऑडियन्स मानून घेयना जाल्यार हांव अंटील म्हणजे हांव सॅटिस्फाय जायना जें काम हांव कोत्तो तें हांव ऑडियन्साक दाखोयना सो जे मेरेन हांव हॅपी आहा आनी म्हाका दिसता लोक मानून घेतलो तेन्नाच हांव तें फुडें व्हरतां करेक्ट नाजाल्यार हांव कोन्ना म्हाका कोणी जायना तें म्हणजे कुसेसाक खाता कहें जस्टीस करूना म्हण ओके हाऊ मच टायम डू यू स्पेंड इन द स्टुडियो Now it's quite less. इट्स क्वायट लेस क्वायटलेस बट Before it was too much. कॉलाचेर कोवता फोन तर घेयना जाल्यार तो बिजी आहा पूण बिकॉज आतां बेणानूय आसा सो दिसाचो कोत्ता नायट मातशें बंद केला वर यू फ्रॉम द स्टार्ट विथ 7 नोट्स येस Okay. फ्रॉम द डे वन टील नाव आमकां जशें आयकोंक मेळटा हे 7 नोट्स हॅज फ्लरिश्ड अ लॉट जाल्यार यू नो कशें दिसता तुमकां जेन्ना तूं बँडान एक यू नो पयलींसान तूं ओपन हायवेक आहलो बट नाव दीस बँड इज हॅज रीच्ड एट सर्टन लेवल लायक हाव इज युअर फिलींग बिकॉज पीपल लूक एट युअर लायक दे प्रिफर 7 नोट्स मोर लायक कितें आहे तुमचें फर्स्ट ऑफ ऑल दॅट इज अ ब्लेसिंग आनी सेकेंड थिंग 7 नोट्स इज लायक कितें म्हणपा तुका लायक डावन टू अर्थ बॉयज तांकां आजून पासून गोर म्हणटा तेन्ना दे आर व्हेरी गूड व्हेरी टॅलंटेड इंडिविज्युअली एंड आसूं देवान तांकां तोहे दवरूं वाय वॉज दिस 7 नोट्स तूं फॉर्म करता तेन्ना नाव नो घालपा तूं दे वर बिफोर दॅट बिफोर दॅट हय. ओके देन इट हॅपन्ड बँड सेटअप हांव आहा फ्रॉम डे वन बँड रायट ओके आतां आमचो इंटरव्यू मातसो लांब वचत रावतलो सो बिफोर दॅट वी नीड टू डू समथींग देर आर स्मॉल एक्टिविटीज फॉर युअर बिफोर दॅट अ स्मॉल मेसेज फ्रॉम यू कॅनन अँड डेक्स्टर टू द ऑडियन्स कितें सांगपाक जाय विल स्टार्ट फ्रॉम यू So I would say, हांव सांगूंक सोदता for all the young people कोण म्युजीक शिकोंक सोदता or they feel music is difficult or something, I would suggest music is the best thing, it's the best key to keep your mind fresh, especially whenever you're depressed, you take your instrument, you practice, you feel fresh. So I would suggest all the guys people who want to learn music, please do it, and there shouldn't be ego. एक ego म्हणटा तो there are certain people who learn music, खूप न्यू कामर्स आसता ते खूप गर्व आसता तांकां, they have a lot of ego which will never make you grow. So that thing should be cut off. The ego factor should be deleted from your mind and just keep praying. That's it. थँक्यू कॅनन तुकडे जायते आहा सांगपाक आतां इन शॉर्ट सांगल्या पुरो ओके इन म्युजीक जेन्ना आमी म्युजीक शिकता तें म्युजीक एक्चुली घरांतल्यान भायर सोदता घरांतल्यान भायर सोदता म्हणल्यार पयलें एक्चुली इन म्युजीक रिस्पेक्ट युअर पेरंट्स आय एम हियर बिकॉज ऑफ माय पेरंट्स मामी डॅडी बिकॉज हांव जेन्ना एक सॉंग मिक्स करता न्हू एवरी सॉंग आय हॅज टू show my mother mami utra aiko sojmota ani utra sojmota ani so whatever you do it comes from your house so tingason bahar sotta thanks to my mom and dad tingason bahar soron लोकां फुडें कोहे नदरी दाखोवपा जाय रिस्पेक्ट द एल्डर म्युजिशन्स सिनियर म्युजिशन्स आनी नॉट ओन्ली सिनियर म्युजिशन्स बट आतां न्यू भुरगे येयले न्हू दे आर व्हेरी गूड बरे आहाय सो कीप डुईंग अ गूड वर्क लोकां नदरी हाडपा ट्राय कोराय आनी लायक बी फेमस लायक यू आय एम स्टील लर्निंग ऑलरायट ओके कॅनन बाब ह्या जावं तूं पोरजोडोंक जावं यू नो तूं जायती गांव भोंवलेलो आसतलो जावं हाचेर थोडे आमकां तुवें कांय सांगना सो हें इन शॉर्ट सांगशी आनी इवन तुका जायते तुजे वावराक तोखणाय करून तुका वर्ड्स पासून फावो जाले जाल्यार हाचेर भोंवपाचें खबर म्हणल्यार वीथ लॉना नॉर्मन हांव दुबय पावलां मारियानो फेर्नांडीस तियात्र डायरेक्टर सो तेजे भायर UK पावलां आनीक एवॉर्ड्स फर्स्ट म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो फॉर प्रिंस जॅकब जायत जागे फॉर बॅकग्रावंड म्युजीक सेकेंड बेस्ट बॅकग्रावंड म्युजीक फॉर मारुमी निजीस मुटलेली बोशी आनी मागीर बेस्ट म्युजीक कंपोजर फॉर सिल्वेस्टर फेर्नांडीस तेजी सीडीचेर एक सॉंग केल्लें तेका आनी लास्ट
LIC म्हणटा आमचो लेट बाबा किस्तू दे कालंगूट तेजे तियात्राक ती जेन्ना म्हणटा ती फास्ट सांगता तुका हांव. त्या तियात्राची खबर आमी एक प्रॅक्टीस केल्ली आनी मागीर आयज तियात्र म्हणल्यार आमी देनपारचे प्रॅक्टीस करूंक बसले मुगे स्टुडियोन ती ऑलवारीस डेक्स्टर मानियल ड्रामर आनी आमारो ऑन द बेस आनी हांव कीबोर्डाचेर सो म्युजीक अरेंज केलां हांवें ताणें पेपराचेर घालपाक हेल्प केलें म्हाका सो देनपारची प्रॅक्टीस केल्या जेयले डायरेक्ट शोवाक गेले फर्स्ट पीस वाजयताच लोकांच्यो फिंगड्यो आनी क्लॅप्स पळोवन हांवें म्हणलें जावं हो इतलो पुरो एवॉर्ड बट मेळलो एवॉर्ड फॉर दॅट तेगे तियात्रा आमकां एवॉर्ड मेळलो फॉर बेस्ट बँड सो थँक्स ओके तुज्या सायडीच्यान Yeah, I also won award for Best Music Award for Popular Theatre Festival for Manu Menezes 2 years. So I got 2 awards for that. आणि Children's Theatre Festival तेकाय म्हाका Best Music Award मेळ्ळो. ऑलरायट तुजी अब्रॉड जर्नी जायती आसा Yeah, there is a abroad that यू आर ऑलरायट ओके एक फावटी म्हाका अशें दिसता की नो जरी तर तुमी आतां बाराबोर पोते मेळत जाल्यार इट वील बी अ बिग धमाका लायक वॉट यू सी ऑब्वियसली we are hoping for a day to come soon. ऑलरायट ओके बॅकग्राऊंड म्युजीक अजुनूय कोत्ता केन्ना तूं तियात्राक ओ आतां सद्या टायम मेळोन आमी तितलो ना तियात्र फिल्डान आतां चड बिजी मातशें ऑलरायट नाव इट्स टायम टू प्ले अ रॅपीड फायर राउंड आर यू ऑल रेडी या ऑलरायट रॅपीड फायर राउंड विथ आमचो बाब डेक्स्टर फिरतारो तयार आसा Done, ready. ओके तुजो दीस सकाळचो चाव पिवन सुरू जाता वा कॉफी No tea, no coffee. हा Water. वाव ओके फर्स्ट टाइम डायट फॉलो करता ऑलरायट ओके तूं खंयच्या देशान जल्मलो Goa. तूं आतां सद्या खंय रावता हांव मेर्शे. एक म्युझिशियन जाल्ल्यान तुका कितें आवडटा Music. चड चड. ओके जेन्ना तूं बेकार आसता तेन्ना तूं कितें करता Daydreaming. ओके तूं ल्हान आसलो तेन्ना तूं कोण जावपाची सपनेतालो Padri. अरे म्युजीक आवडटा वा कांताना करप Music आवडटा. ओके तुवें परफॉर्म केलेलो आवडीचो जागो खंयचो प्लेस वे हॅव यू परफॉर्म Germany. ओके कसलेंय काम करता आसतना तूं चड त्रासान केन्ना पडला ना. जरी तर तूं खंयचें एक फळ आसलें फ्रूट आसलो जाल्यार तें खंयचें आसतलो आसलो आनी कित्याक Orange. वाय Because it's made of different parts. And you can taste, you can eat it all day long. ओके तुका कोण म्युझिशियन चड आवडटा Canon. इज इट बिकॉज इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू No, no, no. He's my first preference for any music. रायट ओके कसले कांतार वाजोवंक तुका उमेद येता पयलीं सांग English songs. इंग्लीश सॉंग एनी पर्टिक्युलर वन Country. तुजो एक युजलेस टॅलंट सांग Sleeping. ओके जरी तर ह्या म्युजीक इंडस्ट्रीन कितेंय बदलाव जावंक जावो जाल्यार तो कसलो आसतलो अकॉर्डिंग टू यू I don't feel there is much changes needed. People are doing well. ओके तुका आयज पासून बरी एडवायस कसली मेवल्या खालतो रावपाचो. ओके तुका चड राग केन्ना येता When जेन्ना in music चड राग येता जेन्ना when things don't happen on my way. ऑलरायट फुडें कितें वॉट नेक्स्ट What next? आतां घरा वचपाचें. ऑलरायट वेल डन वेल प्लेड कॅनन Yeah. तूं चिंतालो कितें जातलें पळय तें हे क्वेश्चन म्हाका पडपा जालें एक्चुली ऑलरायट विल स्टार्ट विथ यू कॅन जरी तर म्युजिकान तुजो करियर नासलो जाल्यार तूं कितें करपाचो स्पोर्ट्समॅन फुटबॉल फुटबॉल तुज्या फॅन्सांक तुजी मेसेज कितें आयज कीप लविंग मी आनी मातशें पासियन्स काडी म्हाका ओके तूं कितले फावटी म्युजीक आयकता ऑलमोस्ट फूल डे ओके म्युजिकान करियर करप म्हटल्यार डॅश कंप्लीट द फॉलोइंग वी कॅन डू ए फ्युचर ओके तुजो इन्स्पिरेशन कोण नॉर्मन एंड माय ब्रदर फ्रिजलॉव ओके म्युजीक ऑर फुटबॉल बोथ You can't say both, music or football. So that right now music. Alright, okay.
जेन्ना वेजिटेबल्स हें उतर म्हणटा तेन्ना तूं तुजे तकलेन कितें सुचता कसले वेजिटेबल बीटरूट कित्याक रोगत वाडटा हूंय कोण सांगता निमाणो रागार तूं केन्ना जालोलो ना खबर ना अशें कितें आसा जें दुसऱ्यांक कठीण पूण तुका सोंपें आय कॅन मेक एनी वन स्मायल हांसोवपा जाता कोणाकूय करेक्ट तुका हांसूं ये बिश्टें आसता बी ऑलरायट तुज्या सायडीक बसला ताका व्हडल्यान उलो कर फुर्ताद ऑलरायट जेन्ना तुका एकटोच रावंक जाय तेन्ना तूं खंय वेता हांव वचना हूंय एक्चुली आय गो फॉर ड्रायव्ह ओके एकलो नाजाल्यार गाडयेन बसून रावता ऑलरायट एका कांताराचें नांव सांग जें तुका खुशाल करता ओ जायतीं आहेत उरलीं लिस्टान करंटली खंयचें आं माय सॉंग तूं म्हजो हांव तुजो तुका राग केन्ना येता तेणें सांगलो तुका केन्ना येता उगरा म्हणल्यार उगरावपा जाय अशें उलयलें ऑलरायट ह्या संवसारान तुका सारको वर्स्ट सावंड कसलो विच यू हेट डॉग ती रातची ती फू करून भोंकताय पळय तेन्ना तो लायक ना म्हाका ऑलरायट ओके तुकोडे कसली बोस चड सांगता पयशे खंयची बोस सांगली ते पयशे ऑलरायट ओके जेन्ना तूं भुरगो आसलो तेन्ना तूं कसलें काम करूंक सोदतालो भुरगो आहलो तेन्ना टू हेल्प माय पेरंट्स ओके हाऊ डू यू रिलॅक्स आफ्टर अ स्ट्रेसफूल डे सुसेगाद बेडीचेर बसून पिक्चर पळयता ऑलरायट टॉप 5 म्युझिशियनाची नांवां सांग टॉप 5 फर्स्ट म्हगे लिस्टान येता ए आर रेहमान वीच आय फॉलो नॉर्मन क्रिस पेरी माय ब्रदर फ्रीज लव फिफ्थ फिफ्थ इज लायक आमचे न्यू जनरेशन सगळे म्युजिशियन आहे फॉर फ्रेझर लिंक्स रॉस्टन जायते आहा एक्चुअली न्यू जनरेशनाचे सो आय फॉलो देम ऑलराइट ओके वेल डन वेल प्लेड कोणाकू ऑफेंड करून तुवें I don't follow him, I don't follow ऑलराइट वेल डन वेल प्लेड नाउ वी आर मूविंग ऑन विथ द फायनल राउंड एंड दैट इज कॉल्ड रीड माय लिप्स एकमेकाचे ओके ऑलराइट स्टार्ट लेट्स गेट स्टार्टेड येस ऑलराइट रीड माय लिप्स विथ आमचे दोगूय म्युझिशियन डेक्स्टर फुटाडो आणि कॅनन तयार आसा रेडी या Yes. All right. Okay. So, Canon, Parikshit card. Read it. You just have 30 seconds, and your time starts now. ताण लागल्यार उदक पिवंक घ्या Wow, man. This is the effect of trumpet. Trumpet is the effect. All right. Okay. Second one. And your time starts now. वायट नदरेन पळयनाका ओके तू पयली घे पण गाडयेन बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऑलराइट लास्ट वन ओके म्हाका सारकें सांग आं रेडी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ डिफिकल्ट आहा मातशें उडकी मारून बुड मारून स्विमिंग करूया वाओ मैन वेल डन ऑलराइट नेक्स्ट आर यू रेडी डन रेडी ओके रेडी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ शॉक लागला शी शी हे म्युजिकाचे कन्फ्युजन वयता तू काय ऐकू येयला तुका शॉक रे शॉक तुका शॉक लागला
तुका Shock. लिपसिंग लिपसिंग चोड लागला ऍक्सिडेंट तुका शॉक शॉक तुका शॉक 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 तुका शॉक लागला शॉक लागला 30 सेकंड झाले सेकंड वन Your time starts now. राराचे रा गा रागाचे रागाचे दोडे ओके One minute. पण थिएटर ऍक्ट बघायला कातार बरें चलता Alright, last one. सारकें सांग Ready? Okay. Your time starts now. तान राग राग नाकार बोलला राग नाकान काळजान काळी राग नाकार बोर काळजान बोर मोड तोड तो जिंकला Wrong. Alright, well played Dexter and Kenan. सगळे राउंड बरे भाशेन खेळले. एकूच राउंड म्हाका लायक जालो म्हणटा तो रीड माय लिप्स. एनीवे तो जिंकलो. This is a small token of appreciation from the team Prudent, Kenan you so बाबे much. तुका आणि Dexter Thank you. थँक यू सो मच तुमचो मोलादीक वेळ काढून तुम्ही हांगासर आयले आनी आमकां संदी दिली तुमची एक मुलाखत घेवन म्हूण काळजांतल्यान तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं. काय देऊ तुका देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा